Spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. Naman Maria curpembele, se spoglio tensa, mostriamo tanto sudore, anzitutto dopo Gesù. Main Maria, Deoce Mai, ama piagacino di cora, tanaccia manaciolarme. May mapapatakan po ito. Hadiatan sodasta kalamen. Mama Jesub go samkani waram kayam kanatल्या उचाटली वॉट सरकार सगळ्या ज्ञान बोकरूंचो असलेल्या दुसरो मिस्त्यार स्वामी जेजू ख्रिस्त जिवून जातोस 40 दिसांनी पोजडी स्वर्गात चडलो. ह्या कोणाक आमी आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे खातीर जायते गोश्ट त्रास ती काडटात आनी असल्यो परिस्थितींत जायते फावट आपली भलायकी बिबाडटात. तर ह्या कोणाक मारेचे मजतीर बापा लागीं तांकां बरी भलायकी दिवंक मागतना तांचे हातने आमी तांकां करूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पबीत जावं, जे रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पत्रां मुगोस आमकां तांणे पडूं नाका पूण वाटांतले आमकां निवड. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे करपेन बलले सर्वेस पोश तायसा उस्ट्रा मोदे सदो आनी सदो सापू जेजू. बागेंची मरे दाचे माय आमा पांय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदांकाळ. ओमाचे सगळो सामका निवार आमकां एमकणांतल्या उचातली वॉट सरकार सगळ्या आत्म्याक बोकरूंचो असलेल्या. तिसरो मिस्त्यार
सुमी जेजू क्रिस्त स्वर्गार बेतूस पाडलो देव स्पिरीत सांगताक सेनाकाळ म्हणल्या सुवातेर जो आंकवार मारयेना पोस्ट आसले. ह्या कोणांत आमच्या आत्म्याक आनी म्हत्वाची भावा भयणां खातीर आमी मागुया. व्हडे आप खोशेन आनी नेटान देवाच्या मोड्यान वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपुण्याक विस्वाशी रावंक तशेंच आपल्याच्या जिवितांत येतल्या आव्हानाक देवा बापाचे मजतीन आनी आदारान ती फुडें करूंक मारेचे मोजून तांकां बापाच्या हातांत उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पळयसा तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्काल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुद्दो आनी सुद्दो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माय आमा प्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लारमेन. मय बाबा पुताक आनी पळयतात आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमाचे सगळो आमकां निवार आमकां आमकणांतल्या उज्यांतली व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकरूच आसलेल्या. चवथो मिस्त्यार सुमिया जेजूच्या मरणा उपरांत 16 वर्सांनी आंकवार मारे कुडयत मैसूर सर्गार गेली. हो कोण आमी संवसाराची शांती खातीर भेटूंक या. आयच्या संवसारांत सगळेच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्या सोन उरपान मारेचे मजतीन ह्या संवसाराचेर पवित्र तितवेची शांती उडोवंक ह्या संवसाराचे आदमी आमी करूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणे कडेन नाका पूण वडील. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बागेन ती मेरे दावचे माय बाबागाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बागेन ती मेरे दावचे माय बाबागाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बागेन ती मेरे दावचे माय बाबागाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बागेन ती मेरे दावचे माय बाबागाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज तें आसा उसऱ्या मध्ये सोदो आनी सोदो पूत जेजू. बागेन ती मेरे दावचे माय
आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kirpen Balale, Service Poshitaisa, Ustrama Sudo, Ani Sudo Sapu Jesu. भागिंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kirpen Balale, Service Poshitaisa, Ustrama Sudo, Ani Sudo Sapu Jesu. भागिंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kirpen Balale, Service Poshitaisa, Ustrama Sudo, Ani Sudo Sapu Jesu. भागिंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kirpen Balale, Service Poshitaisa, Ustrama Sudo, Ani Sudo Sapu Jesu. भागिंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kirpen Balale, Service Poshitaisa, Ustrama Sudo, Ani Sudo Sapu Jesu. भागिंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atmyak. आनी आतां आनी सदां सदां आमेन. Omo Jesu Gos आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उच्चातली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक बगरूच आसलोल्या. पांचवो मिस्त्यार पवित्र तितवेन आंकवार मेळच्या मुस्तकार मुकुट घालप आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. फाटलें आख्खें वर्स आनी आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशोधाक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यांत जेन्ना रोमा शारांत परिशोध चालू आसात तेन्ना फावो ते पोरी पवित्र तितवेचे मजतीर आनी तिका जायते पोरी भासाभास जावंक पवित्र सोपेची वाड आनी उदरगत जावंक परिशोधीन वांटो घेतल्या सगळ्या वांगड्यांक तिचे आदी आमी करुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जावपाक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पवोवचें तें आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मायन मेरे ते अशें माय आमा प्यागाची उन्नती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओमो जेजू गोस आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उच्चातली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक बगरूच आसलोल्या. नमाराणे काचे माय तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरोसो
आमी प्रदेशेची पालकात कॉला मारता ह्यात कशा कोणा सुस्करण करून माहीत का प्राता आमच्या जालच्या रातींनी तुझकाची नदर कर तू कोणवायला आमकां दोलो बाकवार मारी हे परदेसा प्रसुभूशे आमकां दाखय भाग्यवंत तांच्या हाचे मग शेंबसना पावस वचून बाप साहेबाचें तसा पासो आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो हो दीस पडटो क्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कॉला बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळणेक पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारे कृपेन बदले सिरेस पोवचे तें दिसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मायन मरे देवशे माय मावप्यागाची नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लार मय बाबा पुताक आनी पळयता आदी आतां आनी सदां काला Hymn number 810, page 5, 810. सगळ्यांक उमटान देव बरो दीस दिवं. Jesu कृपा दिवं. आज मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट बार्थोलोमेव समुदाय होली क्रॉस Our Lady of Perpetual Succor, Upper Orchard and Saint Ignatius de Loyola समुदाय पिलिगांचा किरीत भाशेन हांगासर रावतले सगळे आमच्या बाबा भयणांक देवान आशिर्वादान बरो आनी तांच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आज आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता सेंट कार्दोज आनी रेझिक पेरेरा किरीत भाशेन ह्या आमच्या बाबा खातीर मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरे भलायकीन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. मातशे लोक मुखार येवचो. मुखार बांक भरचे रिती आसात ते. लुइजा एन ऑल तुमकां सांगलां मुखार येयात म्हणून नांव काडटा सगळ्यांची. फाटल्यान आसात ती सगळीं मुखार येयात. वॅलरी सगळीं मुखार येयात. नेटी मुखार यो. देव बरें करूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज सद्या काळाचो 27वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या महादोर्म प्रांतांत लोक संपर्क साधनांच्या मुण्यारपणाक भेटयला. पुर्ती फोडां करतात तसल्या लोकांक दितलो. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत धरून आमकां दिल्ली जबाबदारी
देवाक मानता ती पुरी पाडूंक आनी आमच्या जिवितांत पुर्ती फळां दिवंक हे मिसाचे भेटेंत मागतना लोकसंपर्क साधना जबाबदारेन आनी पेल्याच्या मोगान एकामेकाच्या बऱ्याक वापरूंक आनी देवाच्या मोड्यांत तांचे वरवीं पुर्ती फळां दिवंक हे मिसाचे भेटेंत भावार्थांत वांटो घेवया. आनी बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकल्या आमच्या जिवितान कोणशा संदीचो फातर जावचे बद्दीक आमी घडीक देवाच्या मोड्यान सोडवणीच्या वावरांत आमी भागीदार जावंक ना. आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. देवान एकामेका लागीं आमकां बोगोस म्हूण सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगल्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडोन उच्चारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणटात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, तो आपल्या दाका मोल्यांचो मोग कोत्ता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडे बा काडून नितोल केलो आनी थंय उठून दाखवेली लायल्यो. तांचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जाताल्यो म्हूण तो आशेन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्या न्हू आनी जुदाच्या मनशांनू म्हजें आनी म्हज्या दाका मोळ्या मोदें नीट करात म्हूण मागतां. म्हज्या दाका मोळ्यांक आनीक कितें मजाक करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो, तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें, आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां. हांव ताचो आड्डो मोडटलों आनी ताका खावंक नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तळां माडयतलो. तो बेंडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलों. होय, इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दांका मोळो. आनी जुदांच्या मनशां म्हळ्यार तांच्या आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतलो. मेल्ले विक्रोयलेलें रगत प्रमाणीकपणान रावतलो. मेल्ल्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दांको मोलो. जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दांका मोलो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडून तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारलेल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दांको मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रान दुकर पोले कसो दुस्पोट करता. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच करतात. जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दांको मोळो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता. आमचे शीं परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलेल्यो दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दांको मोळो. आनीक कदींच तुजे सुरशेलीं आमी कोडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामलाचो पोरजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. इस्रायलाच्या घराण्या,
होच तो सर्वेस्पराचो दांकाव मोलो. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच उस्के काडू नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमचीं काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोल, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गळयात. कितेंय तुमी म्हजे कडले शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतोरें. उद्गार. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy, 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 soy sol vespora, soy sol vespora, soy, 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 soy. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy, 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 soy sol vespora, soy sol vespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमा. जेसून पोरोम यादनिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कुळुंबी खांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबडें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयले पावटीहून ओदीक, आनी तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक बिड्डेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, ओ ताचो दायजी, यात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणा त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपणो मोडो कुंबड्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाल्लो कोणच्या सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतलो
आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तो महानी देवाचे राज तुमचे कुडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. आयचें वाचप वाचलां आमी वाचलां पयलें वाचप वाचलां आयकलां तुमी आयकलां पयलें वाचप बेश्टी बसूंक येनाकात. पाद्रीचो शेरमाव आमकां न्हू आनी कोणाक म्हणून बेश्टी उगी रावं नाकात. विचार जबाब जातले हेच्या मुखार. आयज पयलें वाचप आयकलां वय ना कितें म्हूण आयकलां पयलें वाचप काय बरें वाचप आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांतलें तें तरी सांगात. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी इजायास प्रवादी देवाक एक मोगी कसो तो देव कशे तरेन आपल्या इश्टाक गीत गायता देव आनी आपलो मोडो आयज दोनी वाचपां मोड्या विशीं सांगतात. इमेजरी ऑफ विनियर्ड पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान म्हणटकूच आयचीं वाचपां किरीत भाशेन मोड्या विशीं दाखवेल. आमी जाणा इज्रायलांत जायते जागे बरे भाशेन आसले फळादीक थंयसर जुमीन आसली आनी जें कितें ती मोडो लायताली आपल्या दाखवेलीची तांकां चड अपुरबाय आसली कित्याक हाचे वरवीं ती आपलो धंदो करताली. आनी हाचे विशीं आपलो मोडो जेन्ना बरो फुलतालो दाखवेल बरी फुलताली ती किरीत भाशेन कुंबड्याक दिताली. कुंबड्याक म्हणजे आमी म्हणटा भाड्याक म्हणजे ऑन रेंट. आनी किरीत भाशेन हो दिता आसतना आपल्याक कितेंय तरी मेळटलें हाचो कितेंय तरी आपल्याक पयशे जातले ह्या आशेन ती दिताली. हाचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी परतून एकदां हीं उतरां वाचता. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोड्यांचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत म्हणजे म्हजो इश्ट म्हणटा तो कोण इजायास प्रवादी सांगता देव आनी ताचे विशीं हें म्हजें गीत गायता हांव. तो कितें करता एक बोव पिकार दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोडो आसलो म्हणटूच ऑन अ फर्टायल ग्रावंड बोव पिकार दोंगरार ताचो दाकांचो मोडो आसलो. ताणें तो खोडलो आनी गुंडे बा काडून नितोड केलो म्हणजे सगली जमीन बरी भाशेन साफ केली कित्याक ताका दाकांचो मोडो लावंक जाय आसलो. आनी हो मोडो लायतलो जाल्यार दाक लायतले दाखवेल थंयसर लायतले जाल्यार पयले सुवातेर जमीन बरे भाशेन हालोवन ताका सगलें सारें घालून ताणें ही जमीन तयार केली. आनी तुय उत्तम दाखवेल लायल्यो बऱ्यो दाखवेल हाडून लायल्यो बऱ्यो आसात त्यो दाखवेल ताणें थंयसर लायल्यो. तो जाणा आसलो ही जमीन बरी फळादीक हांव म्हज्या मोड्यांत ही दाखवेल लायता. आनी 3 वर्सां तो पासियेंसान रावलो कोश्ट काडून आपल्या जिवितान ही दाखवेल हांवें लायल्या म्हाका फळ बरें मेळटलें ही दाखवेलीक ताणें 3 वर्सां पर्यंत बाबा भयण वेळ दिलो. पयल्या वर्साक कांय जावंक ना दुसऱ्या वर्साक कांय जावं तिसऱ्या वर्साक ताणें थंयसर फळां आयलीं देखून धांवी गेलो आनी ताणें पळयलें तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो म्हणजे हो दाखवेल बरे तरेन सांबाळूंक कोणें ताचो आक्रमण करिना जावं चोरयो करिना जावं एक बरो मिनार बांदलो. थंयसर ताणें एक गोपूर बांदलो म्हणजे एक टावर बांदलो सिक्युरिटी कसो करून. आनी थंय एक कुडुंबी तयार केली ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावलो आनी ताणें थंयसर वचून दाखो काडल्यो. जेन्ना दाखवेल जाल्यो थंय काडल्यो आनी कितें मेवल्यो ताका कसल्यो दाखवेल मेवल्यो सांगात कसल्यो दाखवेल मेवल्यो आं
रानवोटी दाखो कसल्यो मेवल्यो रानवोटी वायल्ड ही फावंड वायल्ड ग्रेप्स जाका रूच नासली जाचो सोरो काडूंक जाय नासलो जी कित्याकूच उपकार नासली भाव भयणीनो इसायस प्रवादी हे इस्रायल पोरचेक सोर करता गुलामपणांतली देवान तांकां सोडून हाडली म्हणटा सगळ्या कोश्टांतली देवान तुमकां निवारली आनी बासायल्ल्या देशान जेरुसलेम तुमकां हाडून सोडली काय बरें जेरुसलेम थंयसर सगळे बऱ्यो वस्तू आसल्यो त्यो तुमकां देवान दिल्यो म्हणटकूच देव काय बरें अशें म्हणटा तर आतां जेरुसलेमांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजे आनी म्हज्या दाका मोड्या मदें नीत करात म्हूण हांव तुमकां मागतां कित्याक तुमी ह्या मोड्यांत रावलीं जेरुसलेमांत तुमी रावलीं पूण तुमी नीत करूंक ना तुमी अनितीची मनशां जालीं तुमचे मदें किरीत भाशेन भावा भयणीनो प्रमाणीकपण ना जालें उस्क्यान भरलेल्यांक गरीबाक तुमी सगल्यांक भायर आयलीं तुमी आपल्या वाद्याची जालीं तुमी फकत आपल्याचें चिंतलें देवान तुमकां काय बरी जेरुसलेम दिल्ली शार तुमकां दिलें तुमी कितें केलें फकत आपल्या गोराब्याचे आपले फामिलीचे आपल्या वाद्याचे आपल्या कितें मेळटलें हाचे विशीं तुमी चिंतलें आनी काय बरी म्हणटा म्हज्या दाका मोड्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातलें आनी तें हांवें करिनासतना हांव रावलो काय हांवें सगळें तुमकां केलें तुमकां गुलामपणांतलीं सोडयलीं ओरोड्यांत तुमी रडटालीं तेन्ना माना दिवन तुमची बूक मारली तुमकां भासायल्ल्या देशांत जेरुसलेमांत हांवें हाडून सोडलीं ही पोरजेक आनी कितें हांवें करचें ही पोरजां म्हज्या मोगाची आसली ही पोरजां म्हाका विसरली ही पोरजां नीत करूंक एकामेका सवें बाबा भयणीनो फाटीं उरली आनी हाका लागून बरें आतां म्हज्या दाका मोड्याक हांवें कितें करूंक वेता तें हांव तुमकां पयलेंच सांगता आनी देव सांगता हांव ताचो आडो मोडटलो म्हणजे तुमकां सुरक्षीत हांवें दवरलेली आतां हांव तुमकां जोडी मोडी सोडून दिता आय लीव यू टू युअर एनिमीज आनी खरेंच भाव भयणो जेरुसलेमचें निसणटण जाता तें आमी पळयता 60 BC हे जेरुसलेमचें निसणटण इस्रायल पोरजीचें निसण देव तांकां जायतीं वर्सां दिता तांची आपली किरीत भाशेन स्वभाव तांणी बदलूंक आपल्यो वाटो बदलूंक आपले निर्णय बरे तरेन तांणी करूंक पूण पोरजां आयकना पोरजां आपल्या वाद्याची जाता आनी देव तांकां म्हणटा हांव तांचो आडो मोडटलो आनी ताका खावूंक नाच करतली तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोळा माडयतलो देव तांकां असल्या तो बेडी नासतना आनी खोंडी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी तुय झिरकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले कसले आस्तादार हे पोरजेक सोडटलो तें देव आदी फुडेंच तांकां सांगता आनी कित्याक सांगता तो म्हणटा ताच्या ओपूर बायांक लागून न्हय कित्याक तो नितीक रावतालो मेळ्ळें विकरायलोलें रोगोत म्हणजे दुसऱ्याचे रोगोत तांणी बाबा भयण्यो आपल्या आंगार घेतलें तो प्रमाणीकपणाक रावतालो मेळ्ळ्यो फकत उयेल्यो आनी बोबो भाव भयणीनो आयच्या दिसाक तुका आनी म्हाका कुडीक देव ह्या शुभ वर्तमानान काय बरीं उतरां सांगता आनी जेजू तीच इसायास प्रवाद्यान जें सांगलेलें ते भाशेन एक वोपार आपल्या वांगड्यांक थंय सांगता आनी थंयसर तो परोम याज्ञिकांक आनी पोरजीच्या वडिलांक ही वोपार सांगून म्हणटा कोण एक भाडकार आसलो आनी ह्या भाडकारान कितें केलें एक दाकांचो मोडो लायलो म्हणजे हो भाडकार जावन आसा देव ताचे भोंवतणी आडो घातलो म्हणजे बरे तरेन सुरक्षीत सांबाळलो तातूंत गाण्याक एक कोडुंबी कातयली म्हणजे दुर्गा काडली वयर आनी पारो करूंक एक गोपूर टावर बांदलो
मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्याक दिलो म्हूण वावराडी थंयसर घातले, प्रवाद्यांक पाठयले. थंयसर बाबा भयण पोरजेक हो मोडो ताणें दिलो म्हणटच कुलवाडे म्हणटात ते तूं आनी हांव. आमकां देवान हो दाखमोडो दिलो आनी थंयसर आपूण पयशिल्या गांवांत गेलो, देव गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतच देव आयलो, परतून आयलो. आपले पोरजेक ताणें हो दाकांचो मोडो दिल्लो तो विचार करूंक तो परतून आयलो आनी तांकां विचारलें, म्हज्या दाखमोड्यान हांवें तुमकां सगलें बांदून दिल्लें. आतां कुलवाड्यांक ताच्या चाकरांक ताणें धाडले, आपलो दाका मोड्यान वचून तुमी आसा तो हिशोब घेयात. वावराडी म्हणटात तांकां आपल्या चाकरांक प्रवाद्यांक पाठयले, प्रवादी देवाचें उतर परगटूंक पाठयलें. पूण कितें केलें कुलवाड्यान? लोकान कितें केलें? ह्या चाकरांक धरले, एकल्याक मारलो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. बाबा ही गोत आमची. देव आमकां 2 दिसाक आमच्या जिवितान बरे तरेन आमचें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांचे निती खातीर वावरूंक, दुसऱ्यांक अदीक आमी प्रमाणीकपणान जावंक आमी वावरूंक देव आमकां उलोवंक. शेकी देवान ह्या भाडकारान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. कोण तो? जेजू. ते म्हज्या पुताक आयकतले अशें चिंतून ताणें आपल्या पुताक धाडलो. आनी लोकांन कितें केलें? ओ ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. आनी भाडकारान कितें येवजिलें? आपल्या पुताक, एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत पाठयल्या उपरांत ताका जिवेशी मारल्या उपरांत देवान कितें केलें? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भोस हांव करतलो. आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक ताणें आपयलें. म्हणजे जो मोडो बाबा भयणीनो आमच्या हातान दिल्लो, जो आमकां सर्गीचें राज परगटूंक देवान येडदिरी केल्ले, आमकां बावतिस्मा वरवीं ह्या देवाच्या राज्यांत आमी बरे तरेन वावर करूंक जाय आसलो, आमी आमचो वावर करूंक ना. देवान उपरांत कितें चिंतलें? म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फोडां करतात तसल्या लोकांक तो दिता. म्हणजे ओ क्रिस्ती लोकांक आपयतलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तो देवान कोणच्या संदीचो फातर केलो. म्हणून आयज तुका आनी म्हाका एक शिकूण, तुका आनी म्हाका एक लिसांव. देव आमचे सवे आसा तें घोडे काडून घेयत. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटा. विचार आमकां करुया. फकत हांव म्हजे आनी म्हजे परिस्थितींतूच आसा काय? हांव फकत म्हज्याच कुटुंबाचें चिंता काय? हांव फकत म्हजेच बरेपणाचें चिंता काय? हांव खरेंच प्रमाणीकपणा खातीर ह्या समाजांत वावुरतां? हांव खरेंच क्रिस्ती भावार्था खातीर समुदायांत हांव जियेतां तेन्ना हे समुदायांत एक वांगडी कसो हांव म्हजो वावर करतां काय? जायते फावटी ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमची इलेक्शन प्रोसेस करपाक वांगड्यांक, सगल्यांक सॅक्टराच्या वांगड्यांक आपयतात. आमची बाबा भयणीनो कितें वागणूक जायत? विचार आमकां करुया. आमी सोडून दिता. आसूं आनी कोण करतलो, म्हाका कित्याक पडना, हांव वावराडी न्हू थंयसरलो, अशें आमचें धोरण जाता. सकाळीं मिसाकूच हांवें म्हणलें मुखार येयात. कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन. थोड्यांची नांवां घेवंक पडलीं म्हाका. कित्याक जायत? बिकॉज वी वॉन्ट टू सीट इन अ कम्फर्ट झोन. आमकां बरें दिसता थंयच आमी बसता. आमकां कोण पोवचोना. आमकां उदीक आनी उदीक मिसाक आयलें म्हणटच वी हॅव टू सी आवर कम्फर्ट झोन. कोण म्हजे सायडीन आसा, कोण म्हाका शांती दिवंक मेवतलो, असलें आमचें धोरण जाता. बाबा आयच्या दिसाक ह्या दाका मोड्या विशीं आमी विचार करतना कांय बरोवपा घेवन पावलो फिलिपकारांक म्हणटा, शांतीचो देव तुमचे सवे आसलोलो. म्हणटकूच तुमकां कितें जाय तें मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आमी मागणें करून
आनी आर्गां दिवन मागुया आमी देवाच्या ह्या मोड्यांत वावराडी. उदीक आमकां आमचें मन उक्तें कोर, आमचें मन जागोय, आमचो वावर भावार्थीपणान आमी करूंक आमकां आदार दी. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या उसनाराक, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबावलो, आंकवार मरी तान सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे मोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमची थोडी मागणी ह्या वेळार त्याच सोर पदवेदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक दिनवाशी रावूंक, आपलें जिवीत आनी आपोणें देवाचे कुशे प्रमाणें जियोंक, तशेंच रोमा शारांत चालू आसलेल्या बिस्पाचे परिक्षोदीक खातीर आनी तातूंत भाग घेतल्यांक वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें आयकूंक आनी ओदीक करूंक लोकसभेक सदनां वरवीं तांकां समजूंक आनी पावूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी लोकसभेक सदनां वरवीं एकामेकाक सोजमूंक आनी भावपणाचें नातें वाडोवंक वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या महाप्रांताक लोकसंपर्क सदनाचे खात्या वरवीं एकचार आनी मोगाचे बाणपास घडून येवंक आनी मोगान स्वताची वाट आमी चलोवंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. ह्या मोड्यांत आमी खरेंच बरे वावराडी जावंक फेथफूल स्टिवर्ड्स, that we may be faithful stewards in the vineyard of the Lord. उदीक आनी उदीक बरे वावराडी आमी जावंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमी उदीक प्रयत्न करूंक, तो खोस घेवंक आमकां दिल्लो वावर आमी करूंक म्हूण मागुया. थोडो वेळ उगी रावया, आमची मागणी दवरुया.
बोस सुर्गीच्या बापा तुज्या मोड्यांत आमी वावर करूंक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत तोकोस घेवंक आमकां कृपा दी. आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Hymn C26, page 39. C26. म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतल्यान दिलेले आपल्या मनाकडे मागली आमची सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक इसोडवणीची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा सूर काडयेन सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवी सासणाचे. आपले मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ती म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलीं, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good por gotuya. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनव जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे परजुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून जाता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरबोधवेदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दोन दिसाक ह्या दाक मोड्यांत आमी फावो तसले वावराडी जावंक ना जाल्यार आमचोच दाक मोडो दिवंक आनीक दुसऱ्यांक दितलो म्हूण आज आमकां शिडकायता जाल्यार आमी भावा भयणीनो दोन दिसाक उपाय घेवंक आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक उदीक आनी उदीक देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां जेजून प्रार्थना शिकयलां. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, शेरास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन अतिरिक्त तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कबूल कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कबूल कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तूं म्हज्या भितरचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी वेतू आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
चोर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जाव. आमचें जेवण खाण कशें जिवोन जेसूक घेवन जेसू सारके आमी जावंक पावूं. असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 24,909.05 रुपया. दाबोली कॉपेलान 1,850. सगळे मेळून 26,840.05. फुडल्या आयताराक 3 मिसां. पयलें मीस करूंक सेंट एंथनी समुदाय जिना, दुसरें मीस 8 वरांचें सेंट फ्रांसीस आसिसी समुदाय इग्रेजा, तिसरें मीस भुरग्यांचें मीस उपरांत दोतोर. पवी संस्काराची बसवण बुधवारान शुक्रारा दिसा 6:30 वाजता सकाळची जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी सोनवाराक इगोर्जीन 6 वाजता आनी दाबोली कॉपेलान PPC फॉर्मेशन इलेक्शन आसात देखून 6 वाजता जातलें. त्या दिसा किरीत भाशेन मिसा उपरांत दाबोली सेंट एन समुदाय माटवे, सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट ह्या समुदायांत आसलेल्या भावा भयणांची इलेक्शनां जातलीं. 17 तारखेर लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रेजा समुदाय बिहायंड NST सांजे 7 वाजता आल्फ्रेड लोबो ह्याच्या घरांत जातली PPC फॉर्मेशन इलेक्शन. रोसणेचो काळ आयच्या दिसा किरीत भाशेन क्रिएशन सिजन हो आयतार आज पाळटात जाल्यार गोंयच्या महाधोरण प्रांतांत जाता. बाणावली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फिरगोजेन ही समोरोमणी सांजेच्या वेळार जातली म्हूण तुमकां कळयता. ओतुंबराचो म्हयनो तेसाचो म्हयनो तुमच्या घोराब्यान किरीत भाशेन तेस करचो म्हूण आमी मागता. यूथ किरीत भाशेन तुमच्या समुदायाच्या कुर्सा लागीं येवन तेस करतली 6:30 वाजता. समुदायाचो लोक PPC मेंबर्स आनी यूथ हो बराबर मेळून तेस करतल्यात. तांकां किरीत भाशेन तुमचो सहकार दिवचो म्हूण ती मागतात. 13 तारखेर भावबंदू मीस आसतलें सांजेच्या 5:15 पालोटी होम हांगा सुरू जातले. मीस 5:15 तेस पालोटी होम हांगातान कॉमेस जातले आनी रिजिना मुंदी मीस जातले मोन्युमेंटा लागीं आनी मिसा उपरांत पुरसांव. शिमतोरीन किरीत भाशेन ह्या दिसांनी तुमच्या घरच्याचे फोंड तुमी किरीत भाशेन येवन नितळ करचे. थंयसर प्लास्टीक आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो काडून उडोवच्यो म्हूण मागता. मिसा आसात ह्या सुमानाक 11 तारखेर सोंपलेल्या मार्किना वाज 3ऱ्या वर्साचो उगडास मीस जातले 8 वाजता. 13 तारखेर मीस जातले 8 वाजता सोंपलेल्या विक्टर मास्करेनेस 3ऱ्या वर्साचो उगडास. बाबोयड्यो आयच्या दिसा किरीत भाशेन सायबिणीची भेट ह्या घरांनी जातली. दाबोली रेंद्राबाट दिविना लुकस, नाकेली जोस्फीन पेरेरा, इग्रेजा आंतोनियो फेर्नांडीस, जिना युजेबे कुन्या, रिजिना मुदी पालोटी सायड आग्नेलो मस्करेनेस, आल्तो चिकाली वॉटर टँक लुसी डिसोजा, बिहायंड NST प्रवीण वर्गीस आनी आल्तो दाबोली डोमिनो सायड एंड्रू फेर्नांडीस. सगळे आमच्या भावा भयणां खातीर किरीत भाशेन सायबीण मांयचे मजतीन तांकां कृपा आनी बोड दी म्हूण मागुया. उबी रावया. परिशदीये खातीर मागणें सगळीं बरोबर. पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसाव. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसाव ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोशिल्लीं कोडसोरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणीनो, मिसाक येता तेन्ना परतून एकदां तुमचे लागीं मागता. सुत्रायदोची मीस समोरुमणी आसा म्हणटा सगळीं बरोबर मेळून आमी बसूंक गरजेचें. आज नांवां काडल्यान तांचीच न्हय पूण दुसरीं हेर मुखार यो म्हणटा तेन्ना कोण मुखार येना. आपूण आसा थंयच कम्फर्ट झोनान रावतात. अशें करचें न्हय म्हूण तुमचे लागीं मागता.
सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे Hymn F13, page 91. F13. Kushal soda